पुढल्या 5 वर्षात गोय राज्याचे रिणाचो व्हड भार आशिल्ल्यान फाटल्या 15 वर्षात एकठांय जाल्ले रीण व्यवस्थापन करपा खातीर सरकारान गॅरंटी रिडेम्पशन फंडाचो आधार घेतला। सरकारान ह्या आपत्कालीन निधीचो वापर करपाच्या नेमांत दुरुस्ती केल्या। 2025 ते 2026 ह्या अर्थसंकल्पीय वर्साक सुमार 88% कर्जाची वाड जाल्ली आसा। हुस्को करपाची गजाल म्हळ्यार 2028 ते 2029 वर्सा हो आंकडो 194% वाडपाचो आसा। हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुखेल प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी सविस्तर माहिती दिल्या। ऐकात। सरकाराकडल्यान एक गोष्ट सदांच सांगली वता की आमकां कर्ज घेवपाची जी मर्यादा आसा त्या मर्यादेत आमी कर्ज घेता, ती मर्यादा आमी केन्ना फुडें वचना। म्हणजे लिमीट आसता लोन घेवपाचे खंयच्या गव्हर्नमेंटाक, ते गव्हर्नमेंट ते लिमीट केन्ना एक्सीड करिना अशें सरकार सांगता। गोंयचे सध्या 26,605 कोटी रुपयांचे कर्ज फाटल्या वर्साचे जे फायनान्शियल इयर सोंपले 31 मार्चाक तितले मेरेन आशिल्ले। जेन्ना 1987 स्टेटहूड मेळ्ळे तेन्ना उपरांत गव्हर्नमेंटाचो जो एक्सपेंडिचर आसा तो एक्सपेंडिचर गोंय सरकाराक स्वताचो करचो पडटा। खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीनी किंवा खंयच्याय सरकारान जरी सांगले की सेंट्रल गव्हर्नमेंट आमकां हेल्प करता, जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची जी हेल्प आसता ती स्किमीनी आसता आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे जे प्रोजेक्टच आसता तातून आसता। पूण जे सरकाराचे जे डे टू डे जे कारभार आसता, डे टू डे ऍडमिनिस्ट्रेशन आसता, पगार आसतलो, पेन्शन आसतली, इतर जे कितें खर्च आसतलो तो स्वता सरकाराकच करचो पडटा। तेका लागून सरकार कित्येक फावटी कर्ज घेता। 26,605 रुपयाचे जे कर्ज हांवें सांगले ते अशाच कारणां खातीर सरकारान कर्ज घेतले, कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करपा खातीर ते कर्ज घेतले अशें सरकारचे म्हणणे आसा। आता ते 10 वर्सां पयलींचे जे कर्ज आसता, जे बॉन्ड्स रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमांतल्यान इश्यू केल्ले असतात ते कर्ज अंदू पेड करपाचे आसा। 10 वर्सां पयलीं जे सरकारान जे घेतिल्ले कर्ज आसा ते अंदू पे करपाचे आसता। तेका लागून आता सरकारान कितें केला की नवीन कर्ज घेवप ना कर्ज फेड करपा खातीर, पण तांच्यांनी एक पळवाट काडल्या की एक फंड आसता जो कंटिन्जन्सी फंड असो तेका एक नाव आसता, पण ताचें नाव आसा गॅरंटी रिडेम्पशन फंड अशें तशें टेक्निकल नाव आसा। तातूंतली 5% रक्कम भायर काडपा खातीर तेंच्यांनी रुल्स अमेंड केल्यात। फाटल्या बिरेस्तारा ताचें नोटिफिकेशन सरकारान काडला आणि सरकारान आता तातूंतलो पयसो हो कर्ज फेडी खातीर वापरतले सरकार। तर असो सरकारचे वेळ कितें आयली तर अंदूचे जो 2025-26 जे फायनान्शियल इयर आसा तातूंत रिपेमेंटचो जो आंकडो आसा तो 88% वाडिल्लो आसा। आणि तुमकां अजाप दिसतली की 28-29 हे जे फायनान्शियल इयर आसा तेन्ना तो आंकडो 194% वाडटलो। 2023-24 990 कोटी रुपया सरकाराक फारीक करचे पडले। 2024-25 800 कोटी रुपया सरकाराक फारीक करचे पडले। 2025-26 म्हणजे अंदू जे आता फायनान्शियल इयर सुरू आसा 1,504 कोटी रुपया सरकाराक लोन फारीक करचे पडटले। 2026-27 1,320 रुपया, 2027-28 1,800 रुपया, 2028-29 2,350 कोटी रुपया, जाल्यार 2029-30 ह्या सालान 2,600 कोटी रुपया सरकाराक लोन फारीक करचे पडटले। ताका लागून आता सरकाराचेर कंटिन्जन्सी जो फंड आसा सरकाराचो तातूंतले 5% रक्कम दर वर्सा काडूं येता अशी तरतूद सरकाराक करची पडले।